घटनाचेर पळय हांव एक एनिमल लवर आनी मोकळ्यांनी जायतीं जानवर आहा म्हज्या मठान वायल्डूय आहा आनी डॉमेस्टिकेटूय आहा आयज राती एक व्हिडिओ व्हायरल जालो एका सुण्याक शूट केलें म्हणून आनी बेस्ड ऑन दॅट म्हाकाय कॉल केले बींग एक्टिविस्ट म्हाकाय कॉल केल्या फिडरलान आनी तुमी येयचो म्हणून सो हांव तेका लागून आतां पुलीस स्टेशनाचेर येयल्लो आनी हांव सगळें पळयतच कितें आहा पळय तें त्या पुलीस स्टेशनाचेर ते एक्यूज आसलो पळय ताका हें केलो आनी तेजेर केस केले आनी ऑलरेडी FIR केल्ले कडेन ना सो त्या पुलिसेन आपणाची कितें ड्युटी आसली ती केली आनी तो FIR तेणें घातला द बॉल गोज इन द कोर्ट सो म्हजें एकूच हें जेन्ना आमकां जे आमी एनिमल लवर्स गोवमेंटान ह्यो कायदो एमेंडमेंट हाडलेले कोण आमी एका सुण्याक ह्यो रेजिस्टर करची म्हणून रेजिस्टर करून आमकां हेचेर कितें फायदो मेळटा हो सुण्यांक प्रोटेक्शन कितें आहा केसीचेर लिनियरिटी आहा तो हेच तर आमी मनशाक घास मारलो जावं रॉटवेलर आनी हें जाल्यार लोक हंगामा जाता आनी हेच करून लोकांक सो एट द सेम टायम आमी तर ह्यो सुण्याक रेजिस्टर करता तेंकाय ह्युमिनिटी आसूंक जाय तेंकाय ह्यो कायदो आसूंक जाय सो हो म्हाका हिंगा दिश्टी पडना ह्यो वन सायडीड कशें ना FIR केलो आनी सोडलो म्हणटा पळय ती रेस्ट इन द कोर्ट पूण हितून दाखोवपाक जाय हे लायटली घेतात पळय म्हजो एकूच रिक्वेस्ट म्हणटा तो हे आतां हेचेर हाडला की पळय सुण्यांक पळय घास मारले कितें भुरग्यां लोकांक पळय घात मारले जाल्यार तांकां थोडे सजा दितली तेच जे आमी रेजिस्टर करतात हायब्रीड डॉग्स आहा वो एग्रेसीव डॉग आहा हे जे सांगलेले ते तेंकाय त्यो ह्युमिनिटी आसूंक जाय तेंकाय एक बेजीस आसता कोणेंय ताका एटॅक केले जाल्यार अननेसेसरी सेल्फ डिफेन्साक आय डोंट मायंड सेल्फ डिफेन्साक कितें हें करतात पळय ते बट ऑन ही ह्युमिनिटी तेंका आसल्यारूच हें करतात सो तेका लागून आयज हिंगा येयल्लो आनी आयज हांवें पळयलें लोक एनिमल लवर्स आहा जो कोणाक एफेक्टेड पर्सन आहा तेकाय हें जाल्ल्या कडेन आहा दूख लागल्या कडेन आहा तीच आमकांय दूख लागता सो एक मोहन जाती हांव म्हजो रिक्वेस्ट ह्यो अख्ख्या गोंयकारांक जावन कोण पळय पळयता तेका ह्यो मोहन जाती खंय तर तुमचे कडेन जायना कितें ताका हेल्प करपाक तुमकां मारपाकूय अधिकार ना सो हेका लागून ह्यो हें करता बाबा तेंच्या वाटेन तेका वचून दी तुमच्या वाटेन तूं हें बस म्हजो वास्को डिफरंट कोलवा डिफरंट सगळे सेम न्हू वी आर इन गोवा ओनली सो तांकां अरेस्ट करून हाडून भितून घालपाक जाता जाल्यार हिंगा हेका कित्याक अरेस्ट करूं ना सेकेंडली वेपन अजून दाखोवंक ना आमकां कोणाक तेंच्यांनी हाडला म्हणून सांगला आमी कोणी पळोवंक ना जे वेपन आहा पळय ते आमच्या व्हिडिओचेर तेंचे CCTV फुटेजाचेर दिसता ते वेपन आनी ते जे वेपन सांगता ते वेपन मॅच जायना आतां ते सांगता आमकां हें जाय म्हणटा पॅलेट जाय तेज्या आतां ते सुण्यांक आमकां मारचो पडलो ते पॅलेट काडपाक एक तेज्या तकलेन गेला दोळो एक मातसो एक लेस देन अ सेंटीमीटर ही मिस्ड हिज आय अदरवायज ही वूड हॅव लॉस्ट हिज आय ओके ब्रेन ऑलमोस्ट इट हॅज रीच्ड हिज ब्रेन ओके सेकेंडली हांव म्हणटा तेजी आवय बापूय त्या भुरग्याची ती तेज्या बरें आहा तूं भुरग्यांक कितें शिकोवंक सोदता तुमी दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ गेटिंग इन टू क्रायम and I'm sure this boy will get into some criminal offense tomorrow. Not only Okay. he's involved, his mother's also involved. No, But she whole Yeah. family. They should Whole have- family. Whole family. what happened? I saw the full video because it's my house. So I clearly, I watched till 1 hour. I saw this mother also was with him to kill the dog. So both are involved. Running behind him. And they are running behind him. The dog is running to save himself also. You can see the video on the Facebook. नेबरांचे पर्सनल इश्यूज आहा ताका लागून राग लागला. Yeah, राग काढला त्याचे. But सुण्याचं किती असं आहे, if the dog is come by mistake one day there, so she should inform us. आणि आजकाल कितें जालां Inform आजकाल them. आजकाल कितें जालां This is wrong. No? At least we can come and take it. And he is not a harmful dog. He is inside a house dog. नो आजकाल कितें जालां खबर हांव तुका सांगता पर्सनल एनिमिटी जी आहा न्हू ती सुण्यांचेर काडटा पॅट डॉगांचेर काडटा नाल्यार हें तांकां इजी जालां कित्याक तांकां कितें जालां लोकांक खबर आहा की सुण्यांक मारले न्हू कांय एक्शन जायना म्हणटा सो दॅट्स वाय वी वॉन्ट टू सेट अ एग्जाम्पल दिस टायम आनी हेंकां जर आतां सोडलें न्हू फाल्यां हांव तुका सांगता 2 म्हयन्या पयलीं एक केस जाला आमी ते थंय FIR जाला हें केला पूण आतां जाला कितें न्हू हें इजी जावन पडलां आनी हांव सांगता फाल्यां परवा आनी एक केस जातली आतां अशी Tell me one thing, why police are not arresting? There have been so many, several cases. maybe he is having some pressure from Political somewhere pressure. political pressure असू Very much of शकता political pressure. कळ्ळें न्हू it is easily seen आतां तूं म्हाका एक सिंपल एक रिजन तुमी मिडिया तुमकां खबर आसतलें न्यूजूय तुमी फॉलो करता सो लास्ट टायम ओल्ड गोवान जर अरेस्ट करून तांकां 4 दीस भितून दवरल्या
तर हांगा कित्याक शूट केला काय मनशाक तुम्ही तो इवन चॅलेंजिंग आपला evidence दिला यू ना. सी हिज एटीट्यूड And the mother had the भाई guts. कोण बोले ना काम मत यहाँ And the mother had the guts to tell my sister, let me see what you guys can do. So we all are here right now to show her what we can do, and that's why we are here to get justice for Fufi. He's lying there with 4 bullets in him, and he's not doing anything about it. We want justice for Fufi. पुलिस किस सांगतात पुलिस किस सांगतात पण आम्ही FIR फाईल केले बस झाले. What is the condition of that dog? He's still got bullets in him, and they said it's risky to get them out, even if he has to go through a surgery. But he's not like first how he. He's like He's not letting his loved ones also come close to him now. Now he's not allowing the other dog to come to him. He goes to bite. They have ruined it for us. And I want to ruin their life right now. And I want all of you guys here to help me out with it. We are with you. We are with you. And when she went to save the dog, that guy came on her. He abused her. Came on her, touched her. This is not right. Ridiculous. It's very sad that every time a case comes on an animal, quickly people are taking an action. If a dog, if a child has been bitten or there's something else, and right now the dog, my poor dog, was escaping. If you see in the CCTV footage, he's just escaping, and he's like a hunter, just going around shooting him. And his mother there behind is just I don't know what. How is she even a mother? So you all met police inspector. What police inspector has to say about this matter? What is that? No, he's saying you have to wait for court's decision. Only after court's decision they can arrest him. But this is not right. We know we have a DSPC officer. As per you have to be inside. BNS 325, as per BNS भारतीय न्याय संहिता म्हणटा पळय त्याच्या अंडर तेणी ताका अरेस्ट करूंक जाल्लो. सेम थिंग वी हॅव डन टू ओल्डा पोलीस स्टेशन केस जाली ती सेम करून ताका अरेस्ट करून आमी 3 दीस दवरून मागीर दे हॅड अप्लायड फॉर अ बेल एंड दे वर रिलीज्ड. ओके बट एटलीस्ट तुमी तांकां धरल्या शिवाय आतां तांकां कितें जालां इजी जाला सगळ्यांकूच इजी जावन पडलां हें. ताका खबर आहा सुण्याचेर म्हणून कांय एक्शन जायना. So what your organization is going to do about the animal? No, we have filed a separate this thing from our side. Okay, and I request to our government, I request our CMO to please take some strict action this time, because in this couple of months, this is the second case. Okay, so I request our CM, please take a strict action on this and please form a new law. Otherwise, this will keep on repeating again and again. आम्ही असूनही मागीर कांय फायदो ना कसो DSPC कित्याक आमकांय म्हणून सगळे ह्या लॉन हे पोवन करचें पडटा. बट एज पर दॅट इफ दे आर नॉट एक्टिंग देन वॉट मोर टू से. What we have observed is that there are so many complexities in the law which does not permit for fair justice in a short period of time. By the time the public forgets everything, the accused forgets everything, and the matter goes to sleep. So my concern is that making an example of a case is very, very important for the general awareness of the public that if I do a crime, this is what I can be faced with. So our main intention is to get quick action. Now, since we have discovered that the weapon submitted here appears to be shown in the CCTV footage, we are asking the police to use this to arrest him, get him arrested, because he's not complying with or not cooperating with investigation. So this is our demand, that he is not cooperating with investigation, he has tampered with evidence, and hence he should be arrested. तुमगेर आमी पाळीव ती रानटी जनावरां पळयल्यात, सो तुमकां कितें सांगपाचें आसा? बींग अ एनिमल लवर हांव आयज हेचेर हांगा पुलीस स्टेशनाचेर आमच्या मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर हांव जस्ट पळयतालो कितें हें जालां पळय तें. आनी PIच्या फुड्यान हांव बसलो हें पयलें. PIच्या फुड्यान हांवें पयलें कित्याक म्हाका म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे जे पळय आतां केस रेजिस्टर केल्या आनी ताणें ऑलरेडी FIR केलो. FIR करून त्या पुलिसीक घातलें. सो जेन्ना घोर वच पळय थिंगा आमकां म्हाका हें जाता विदीन 12 or 6 FIR जाता. पूण एका केसीक FIR भीक मागची पडटा FIR करपाक, दारां धाडची पडटा. पूण ह्या केसीक FIR जाला आनी आपणाचे हात साफ केले तांणी कोर्टाचे. सो हितून दाखयता हितून म्हाका दिसता हितून कितें तरी हाय हँड आहा
आणि जी पळय जस्टीस मागतात मनजाती तो जानवरांक जी जाप ना उलोवपाक जायना ना आनी आमी एज अ एनिमल लवर्स ह्यो रिक्वेस्ट आतां जे आतां मॅडमीन आतां ऑलरेडी सांगलेले आहा हेचेर एमेंडमेंट हाडून ह्यो स्ट्रिक्टली आमचे आतां मान्सून सेशन जातलो हेचेर तर जावं ते जानवरांक रस्त्याचेर जायते येता हेचेर एमेंडमेंट हाडून तेणी हें करपाचें ओन्ली फायन्स आनी आतां आमच्या सीएमाचो स्टेटमेंट पळयता हेचेर दाखयता की अमके आमी रेजिस्टर करूंक जाय डॉग्स रेजिस्टर करूंक जाय पूण डॉग्सांक रेजिस्टर केलें ओ कितें केलें जाल्यार डॉग्सांची सुरक्षा फूंय मेवता आतां पळय एका शूट केलं तर आमी रेजिस्टर केलें तेजेर कितें एक्शन जातलें सो बेस्ड ऑन दॅट हे एमेंडमेंट हाडून जसं आता मॅडमीन सांगला वर्जिनिया ह्यो एमेंडमेंट हाडून कितेंय तरी स्ट्रिक्टली घेवपाचो आनी ह्या मान्सून सेशनाक हें करपाचो म्हज्या आनी कांय उलयना बींग एनिमल लवर एंड डॉग लवर म्हणून येता म्हज्या घरान जायती आहा डॉमेस्टिकूय आहा आणि वायल्डूय आहा आमच्या हितून येता पळय ती But why there is two different action for the same crime? One we see in the old Goa, they got immediate arrested. But here, Let me give you the answer for your question. According to the police, if there is no cooperation from the accused, they had run away, they had disappeared. So on that On ground, they had to arrest them. But here the accused has cooperated from yesterday itself. He was brought to the police station. He has submitted a weapon which we are contesting to be the correct weapon. On those grounds, the police do not have the right to arrest him because he has cooperated with the investigation. So either way, we are making another letter saying that this is not the weapon that has been used. So let the police cross-verify it and hopefully he'll get arrested very soon. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.